आता पळोवया पणजी आणि वास्को वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। मेर्शेच्या श्री विठोबा सत्यनारायण कल्चरल ग्रुपाचो 3रो वर्धापन दीस मनयलो। सहकार मंत्री दीपक ढवळीकर मुखेल सोयरे आसले। आपआवरपी गटांचो ह्या वेळार भोवमान केलो। हो ग्रुप गेले 3 वर्सां ह्या वाठारांत आपले कार्य करीत आसात। तो आमी फुडल्या वर्सा जे भुरगे आमी एक सांगलेले शिकतात, जे बरे हितून पास जाल्ले आसा आनी हे फुडें जातले बेचे हितून, मागीर आमी तांकां फर्स्ट तांकां सगळ्यांक सत्कार करतले। मुरगांव ज्येष्ठ नाट्य साहित्यिक कलाकार संघटनेन पयलो वर्धापन दीस उमेदीन मनयलो। त्या निमतान नाट्यगीत गावप आनी हेर कार्यावळी जाल्यो। नाट्य साहित्यिक कलाकारांचे एक कार्यक्रम आता सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आमच्या स्वातंत्र्य लढ्यात गोवा मुक्तीक नाट्य कलाकारांचे कितके योगदान आहा हे अत्यंत महत्वाची। मुरगांव रवींद्र भवन उक्तावण सुवाळ्याच्या फोटवाचे आमदार कार्लोस आल्मेदान उक्तावण केले। राणो केणीन हे फोटो काढल्यात। आयज एक भोवणी जाले रवींद्र भवन आनी आमी खुशाल, सगळीं खुशाल आहेत की आमचो एक वास्तुकारान एक फोटो गॅलरी आयज इनॉग्रेट केली म्हणून आमी। हांवें जेन्ना म्हाज्या मित्रांक दाखयले फोटोज, ते म्हणपाक लागले तुजे इतले बरे फोटोज आसा, तूं हाजी एक एक्झिबिशन कित्याक करना। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी दिशांत परब। बेंगुरात जावपी राष्ट्रीय कबड्डी सर्ती खातीर गोंयच्या दादले आनी बायलां पंगडांनी नेटान तयारी केल्या। ह्या म्हयन्याच्या सुरवातीक सावन मया प्रशिक्षण शिबिरांत गोंयच्या कबड्डी खेळगड्यांनी नेटान प्रॅक्टीस केल्या। सोमारा गोंयचो पंगड बेंगुरात वतलो। आता ते मंडे आमी बेंगलोर हाका नॅशनल वचपाचे आहा आनी आमची पुरेपूर तयारी जाली आहा। गेल्या वर्सा गेलेले आमकां बरो रिजल्ट मेळ्ळो आहा। हांव अशें धरून वयता की म्हणजे म्हाका आशा आहा की हे फावटी आमी मेडल मारतले अशी आशा आमकां आहा। म्हाका खेळाडूंक बरी प्रॅक्टीस आनी फिटनेस, स्पेशली सांगपाचें म्हटल्यार 8 दीस तेंच्यांनी फिटनेसाचेर भर दिल्ली। आमी फिटनेसान खंय तरी कमी पडटा, पण ह्या वर्सा तेंच्यांनी फिटनेसाचेर भर दिवन ह्या कबड्डी सर्तेन आमी सेमी फायनल पावतले अशें तेंचे आशा आसा। सगळे आमी स्किल शिकयला, फिटनेस दिला, तेजे बद्दल सगळो आमकां रिजल्ट बरो मेळला। तो आमी स्टार्ट केला आनी तेजे वयल्यान आतां आमचे नॅशनलाक वचपाची तयारी सारकी रेडी आहा आमी। इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।